3 दीस गोंयान खाओ पिओ और मजा करो. ह्या फाटी कार्नवाल एकदम जोरात आनी बरो कार्नवाल आमी करपाक सोदतात. कारण आमी कार्नवाल वयल्यान गोंय नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर फेम आसा. हो 4 दीस अख्खो गोंय कार्नवालमय करपाक पळयतात आमी. आमी खर्च करतात पणजे असले सिटी भितरल्यान तशेंच काही हेजे भितर रोड सायड सगळी हेका आमी खर्च करतात स्टेज आनी हे ते धरून कमीस कमी 1 कोटी इन्फॉर्मेशन की आमकां इंडिया टुडे नंबर 2 मॅगझीन जे आसा इंडिया टुडेची तेजे भितर आमकां बेस्ट डेस्टिनेशन स्टेट फॉर टुरिजम म्हणून आमकां नांव मेळ्ळेलें आहा, अवॉर्ड मेळ्ळेलो आहा. For this Carnival of 2019, the foreign delegate, the Minister for Tourism from Zambia will be attending. आमी पणजे पूर्ण आता सजोवपाची तयारी आमची चालू जाल्ल्या पूर्ण नेटान चालू आसा आमचे कार्नावाल सजोवपाचो. 2 तारखेर पणजे आसा, 3 तारखेर मडगांव आसा, 4 तारखेर फोंडा, तशेंच आमचे हांगा कुरचड्या आनी तशेंच आमचे वास्को आसा. 5 तारखेर मोरजी आनी हांगा हें आसा म्हापसा आसा. तर आमचो किंग मोमोचो फ्लोटूय आमी करता. किंग मोमोचो फ्लोट आमचो पळोवपाक 2 तारखेर लोकांनी येवचें आनी पळोवचें आनी आमचें डेकोरेशनूय पळोवचें. आमी केला पळय तो सेटअप लायला तोय पळोवचो लोकांनी. सन बंद जावन गेलो. पर्यटन मंत्री म्हणटा आदले देणे कशेंच सोडचे ना. पयशे दिवपाचे आसा ते आदल्या कंपनीन. वसुली खंय तांचे कडच्यान जातली. वसुली करतलेच आमी रिकवर करतलेच ते. सनबर्नाचो पयसो म्हणतो आमी हाडटले नाल सनबर्नाक म्हणटी परमिशन मेळपाना. हो सनबर्न क्लासीक हो नंबर 2 पण नंबर 1 हा पळय तो तेका आमी कशेंच सोडपानात. आनी फुडें सुद्दां हे पयशे वसूल जाल्या शिवाय ते सनबर्न म्हणटे नांवूच आयकपाचें ना मागीर. सरकारान क्लेम केल्ल्या बिलाक सनबर्न आयोजकांनी अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिल्या. केस 6 म्हयन्या भितर तडीक लावची म्हूण हायकोर्टान ऑथॉरिटीक ऑर्थ दिल्या. आदल्या आनी सध्याच्या देण्या घेण्यात ईडीएम आयोजकां कडच्यान सरकाराचे पदरांत कितले पडटा ते अपिलेट ऑथॉरिटीच्या निकालाचेर थारतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.